गोंयांत लॉ एंड ऑर्डर कॉलॅप्स जाला हें आमी म्हणीत आहा, पूण आतां सरकारान एक्सेप्ट केल्लें आहा की कायदो आनी सुवेवस्था म्हणटा ती कॉलॅप्स जाल्या आनी ताजे खातीर NSA तांणी प्रोमोलगेट केल्या। NSA केन्ना प्रोमोलगेट करता? जेन्ना गुंडांचें राज्य चलता। सो गुंडा राज्य गोंयांत आसा हें आज सरकारान मानून घेतलां आनी ताजे खातीर NSA तांणी प्रोमोलगेट केल्ली आहा। हाजो अर्थ गोंयचे पुलीस गोंयच्या नागरिकांक सिक्युरिटी आनी सेफ्टी दिवंक शकना, म्हणून तांणी एक एक्स्ट्रा कायदो हाडला की जे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर आनी गुंड जे आहा जे समाज चलयतात तांकां ते भितर घालूंक शकतले अंडर प्रिव्हेंटीव डिटेन्शन। प्रिव्हेंटीव डिटेन्शन केन्ना येता? जेन्ना देर इज अ कॉलॅप्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। आज कॉलॅप्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर खंय दिसता तुका की टेनंटांक बिल्डर मारून उडयतात। सो पयलीं दोंगर कापतात आनी दोंगरा बरोबर गोंयकारांकूय कापतात। हे मोर्जे जाल्ल्या लूटमार सारकी चालूच आहा। चोरयो सारको दिसा ढवळ्या जाता, फातोर्डान एक दिसा चोरयो जावपाक लागली। तिसरे म्हणल्यार तुका खून जातात, गिरी पयर खून जालो। सो अशें खून चोरयो डेकॉयटी हे जे आज एक न्यू नॉर्मल जाल्लें आहा गोंयांत, हें कित्याक जालां? कित्याक हेविली पॉलिटिसायज्ड पुलीस डिपार्टमेंटान भरपूर ऑफिसरांक ट्रान्सफर आयल्या, कॉन्स्टेबलांक ट्रान्सफर आयल्या, पूण ते थंयच त्याच जाग्यार आसा। कित्याक ते सरकारी जावळ जाल्ले आहा।